is some big plan in 2022 election, in 1999. हे ओपनली सांगा ना तुम्ही. मुव्हिनाचेर आयज पासून कांयच उलयना. देर इज सम फिशी. आख्खे दाबोलीचे लोक शिटूक रावपा जाय. मुव्हिनाक त्या डिजन जिखोवचो हो तुमचो प्लॅन आहा. दाबोली ब्लॉक काँग्रेसाचो तुमचो कॅन्डिडेट कोण आहा? तुम्ही विराट बाबाचे जे उलयता विराटचे आता परत म्हाका दिसता होच प्लॅन एगेन परतून रिपीट जावचो आसा. आमकां बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आहा? आयज क्लेटो बाबान एक देखून उतर दाबोली ते काँग्रेस ब्लॉक आहा तेंचो ओपोजिशन कोण? आता ते काँग्रेस मोवीन दाबोली MLA मिनिस्टर म्हणटकूच बोगोर ते म्हजेर स्टेटमेंट हो एलायन्साचेर उलयता. रिजन कितें? आतां रिजन हें जशें ते उलयता तशें अशें दिसता की दाबोली जुझा फिलिप डिसोजा इज ओपोजिशन. अरे पयलो एक म्हणटा तो एक डिसिजन घेया. इवन काँग्रेस ब्लॉकाक हांव सांगूंक कोत्ता एक डिसिजन घ्या. तुमचे एक ड्रीम कितें आहा? काँग्रेस ब्लॉकाचें कितें आहा? वेदर टू जुझा फिलिप डिसोजाक एज अ ओपोज म्हणून ताका हें करचो वो मुव्हिनाक त्या डिजन जिखोवचो हो तुमचो प्लॅन आहा. दाबोली ब्लॉक काँग्रेसाचो प्लॅन आहा जाल्यार ओपनली लोकांक सांगा की आयज हांव चोयता ह्या ब्लॉकान ह्या BJP कॅन्डिडेटाचेर एक उतर उलयलो ना. आयज तेणी म्हणलो ना की दाबोले जो MLA आहा BJPचो MLA आहा तेजेर आयज कांयच उलयना. बोगोर हेजेर उलयता. एक सांगा तुमी दाबोले काँग्रेस ब्लॉका कडेन विचारता तुमकडे आयज पासून ह्या ब्लॉकान ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण आहा? तुमचो कॅन्डिडेट कोण आहा? तुम्ही विराट बाबाचे जे उलयता विराटो गोंयचो आवाज गोंयचो आवाज आनी जरी तर ते विराटो तो गोंयचो आवाज तो NGO वयतुना पूण तेजेर तुमी बंदूक दवरून तेजेर तुमी तेजें नांव घेवन परत सांगता तुमी काँग्रेस लिडर काँग्रेस आमकडे आहा. अरे ह्या आयज पासून आमी आमचें एक विजन जावन आसा जी काँग्रेस नॅशनल काँग्रेस पार्टी एंड काँग्रेस पार्टी गोवा वी हॅव टू फायट टुगेदर एंड डिफीट दॅट BJP candidate. Daboly block got some different plan to this time to anyhow to we are moving good enough to give a victory. अरे ओपनली सांगा ना तुम्ही. हांव ते म्हणना ओपनली सांगा. तुमकां सांगा आमकां BJPच्या कॅन्डिडेटाक हे पावटी परत दाबोलीन जिखोवपा जाय. सांगा मरे. अरे आयज पासून हांव दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव म्हजें काम करता आनी जेन्ना हांव घरांनी जेन्ना भोंवता आयज लोक म्हाका इतले बरे वेलकम करता. अरे हो लोक सगळो म्हाजे बरोबर आहा. लोकांनी म्हाजी दोनूय सायड पळयल्या. जेन्ना हांव पडोन इलेक्शनां पडोन कितें आनी हांव इलेक्शनाक जिखून देखून हांव तेंचे बराबर आसतालो वो नासतालो तें लोकांक खबर आहा. आयज पासून जे दाबोली काम केलेलें लोकांचे मोतीन काळजान दिसती पडटा थिंगा. अरे तुमी सांगा कसलो मजाक बरो तुमकां कॅन्डिडेट आहा अशें. अरे लेट्स हें एलायन्स जें जावपाचें आहा न्हू जावं दी. ऑल दुस्मान देखून सगळे आसा जाल्यार दुस्मान एकठांय जावया पूण एक दुस्मानाक काबार करया. हें तुमचें एक 1 पॉयंट प्रोग्राम आसूं जावं. क्लेटोच्या आनीक हेजें कितें प्रॉब्लेम जाल्लो म्हणून क्लेटो अशें लोक उलयतालो जालो म्हणून अशें ताका लागून तो भायर गेल्लो. आतां तें पॅचअप जालें वो जालो ना तें हांव नको पूण आयज क्लेटो बाबान एक देखून उतर
ह्या ज्या BJP कॅन्डिडेटाचेर हो दाबोले मुविनाचेर आयज पासून कांयच उलयना. देर इज सम फिशी वो कितें आहा तें म्हाका कांयच कळना. देर इज सम बीग प्लॅन इन 2022 इलेक्शनाक इफ दाबोले ब्लॉकाचो काँग्रेसाचो की कसो जिकोवप हेका परत रिपीट कसो हाडपाचो हो प्लॅन तांच्या मदीं आहा. ताका लागून हांव सांगता आख्खे दाबोलीचे लोक शिटूक रावपा जाय. हे काँग्रेस तर प्लॅन केली ते पार्टी 2017 होच प्लॅन जाल्लो. आतां परत म्हाका दिसता होच प्लॅन एगेन परतून रिपीट जावचो आसा.